नमस्कार. आयच्या ह्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि जो सगळ्यात पयलीं आयचो विशय आसा तो काल कॅबिनेटान ज्यो अमेंडमेंट्स प्रपोज केल्यात लोकायुक्त एक्टा भितर तांचो गोंयभर हाजेर बोवाळ जावपाक लागला, जावपाकय जाय. कारण ज्या तरेन अमेंडमेंट्स प्रपोज केल्यात आनी ज्यो अमेंडमेंट्स प्रपोज केल्यात तांचे एक्चुअल इम्प्लिमेंटेशन करतना कितें जातलें आनी ताजी इम्प्लिकेशन्स कितें ह्या गजालीचेर आमी आज उलयतले. ताका कांय इतिहासूय आहा, तोय आमी उलयतना तुमकां सांगतले. पण सगळ्यांत पयलीं ह्या अमेंडमेंटाचो कायदेशीर आनी एक्चुअल ऑन ग्राउंड कितें इम्पॅक्ट जातलो हाजी विश्लेशण करपा खातीर आमचे बरोबर आहात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद एडवोकेट कार्लोस फेरेर. कार्लोस बाब, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयली गजाल, तुमी जेन्ना ह्यो अमेंडमेंट्स पळयतात क्लॉज बाय क्लॉज, आमी लोकांकय सांगया तांची इम्प्लिकेशन्स कितें ती, तुमचे इनिशियल रिएक्शन कितें आनी एक दोन तीन गजाली स्ट्रायकींग ह्या अमेंडमेंट्सांतल्यो जर तुमकां दिसतात जाल्यार त्यो कितें दिसतात? हे लोकायुक्ताचे कायदो 2011 दिगंबर कामतन सरकारान हाडलो आनी एक एंटी करप्शन बॉडी म्हणून न्हू फकत माल ऍडमिनिस्ट्रेशन आशिल्लें जाल्या पासून तें पळोवपाचें, तें पावर दिल्ले लोकायुक्ताक. आता वर्सांनी मनोहर पर्रीकर आयलो तेन्ना आनी बीजेपी सरकार आयलो तेन्नासून ते दोंगे काट करतात आनी लोकायुक्ताचे सामके झिरो इफेक्ट करतात. आनी आयचे अमेंडमेंट कोणें पळयले जाल्यार दिसता सामके ते लोकायुक्त वायंड अप करून बंद करपाचे. ते बेश्टे डेकोरेटीव बॉडी जातली. आमी फारीक कोतले सगळे स्टाफाचे आनी चेअरमॅन सगळे अपॉइंट करपाक आनी मागीर लास्ट रिजल्ट कितें झिरो जातलो. कसलो फायदो असलो बॉडी हाडपाक आनी तूं सगळे पावर काडटा. कार्लोस बाब, पण जर आमी क्लॉज बाय क्लॉज पळयले, वॉट आर द मेजर डेंजर्स जे तुमकां दिसतात ह्या अमेंडमेंटा भितर, जेन्ना आमी म्हणटात की टूथलेस म्हणून, आनी आतां ह्या अमेंडमेंट्सा लागून ह्या इन्स्टिट्युशनाकच कितें अर्थ उरता असो जेन्ना प्रश्न काडटात तेन्ना क्लॉज बाय क्लॉज तुमकां मेजर जर एक 3-4 पॉयंट लोकांक सांगपाचे जाले की ह्या अमेंडमेंट्साक लागून कितें जाता वेन इट कम्स टू फायट अगेन्स्ट करप्शन. फर्स्ट, एक व्हेरी इम्पॉर्टंट माल ऍडमिनिस्ट्रेशन आशिल्ले ते काण सोदतात थिंगातले. आनी करप्शनाचे डेफिनेशन वेगळे करूंक सोदतात. ते करप्शन फकत पर्सनल बेनिफीट म्हूण करप्शन कसले भाशेन कितले भाशेन जातात आनी हे डेफिनेशन चेंज केल्यात सगळे कॉन्सेप्ट ऑफ करप्शनूच चेंज जातली. सेकंड, अपॉइंटमेंट ऑफ उपलोकायुक्त. हांव लोकायुक्ताचे म्हणना कित्याक हांव जाणा प्रॉब्लम आसा सरकाराक चीफ जस्टीस मेळपाक, सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज मेळपाक. म्हूण एक हायकोर्ट जज केल्यार नो प्रॉब्लम. पण उपलोकायुक्ताचो कोण एमिनंट पर्सन म्हणला थिंगा. आतां सध्या इन्फॉर्मेशन कमिशन हांवें आयकला एक फॉर्मर स्पीकर गोंयचो घालूंक सोदतात थिंगा. आतां एमिनंट म्हणून कोण एमिनंट जातलो? तुगे कोण बेकार मंत्री आहा जाल्यार, एक्स मिनिस्टर आहा जाल्यार, एक्स MLA आहा जाल्यार तेका रिहॅबिलिट करपाक म्हणून कॉर्पोरेशनाक घाताय तेश कोन अशें लोकायुक्ताक घातले थिंगा आनी मागीर हो तुजो मनीस बसतलो थिंगा आनी मागीर कांय फुडें वचना कित्याक ही सामकी कंट्रोल बाय गव्हर्नमेंट जातली. आनी तिसरे, सँक्शन फॉर प्रोसिक्युशन, सँक्शन फॉर इन्व्हेस्टिगेशन. आतां हें पळय, आमचे कायदे प्रमाणे केन्ना सँक्शन जाय जाल्यार प्रोसिक्युशन करपाक सँक्शन फॉर प्रोसिक्युशन केन्ना ना. सँक्शन फॉर ट्रायल जाय, फॉर टेकिंग कॉग्निसन्स. एक पाटी कोर्टान गायली ट्रायल करपाक वयता तेन्ना कॉग्निसन्स घेवपाक सँक्शन जाय. हांव जाण एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आसा अय्याप्पा म्हण जजमेंट, अनिल कुमार अय्याप्पा, आनी थिंगा सुप्रीम कोर्टान सांगले इवन फॉर इनिशिएशन जाय म्हण. ते सगळे आमी कमेंट मारले, आमी आर्ग्युमेंट केल्ले, सांगपा ही जजमेंट रॉंग म्हण. आनी आतां सद्या सुप्रीम कोर्टानी हें केला कितें एक रेफरन्स केला टू लार्जर बेंच आनी ती जजमेंट दाखयता हांव तुका. ही जजमेंट मंजू सुराना, ती जजमेंटा रेफरन्स आतां गेल्या थिंगा ती करेक्टनेस ऑफ दिस डिसिजन. कित्याक सगळे जुईस पास म्हणपाक लागले तो जजमेंट रॉंग म्हणून. आतां तो जजमेंट येतलो म्हूण आतां सद्या तूं कायदो चेंज करता. कायदो चेंज करता जाल्यार मागीर कितें जातलें, इन्व्हेस्टिगेशन कांय जायना. लोक आयुक्त एक इन्क्वायरी करतली, इन्व्हेस्टिगेशन बंद पडलो
आनी तूं मागीर सँक्शन दिना जाल्यार तुजे मनीस जाल्यार वा तुजे कसले रिजन आहा जाल्यार ते आनी चॅलेंज करूं जायना, थिंगा बंद जातले. लास्ट आनीक पेंडन्सी ऑफ केसीस म्हणून लोक आयुक्ताक पावर आशिल्लो, तूं हुंय वच, हायकोर्टां वच, रीट पिटिशन घाल, सिव्हील कोर्टां वच, तुज्यान सायमल्टेनियसली लोक आयुक्तां येवपा जाता आशिल्लें. आतां तें काडलें, तूं हुंय गेले जाल्यार ते सगळे गेले आतां. हे देखून हांव म्हणटा हे सगळे क्लॉज घातात ते अमेंडमेंट करूंक सोदतात ते मागीर लास्ट कितें कसलो फायदो लोक आयुक्त आसपाक? बंद करून सगळे कमिटीज आनी सगळे ते एम्प्लॉईज आहा ते घरा धाडपाचे, नाल्यार तांकां ऑब्जर्व करपाचे सरकारा डिपार्टमेंटाक. आनी लोक कालूस बाब एक जो इम्पॉर्टंट म्हाका याद जाता इशू तो म्हळ्यार 3 म्हयने जर कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीन त्या रिपोर्टाचेर जर कांयच निर्णय घेतलो ना देन इट वॉज डीम्ड टू हॅव बीन एक्सेप्टेड. आतां ज्यो आमी हांगा अमेंडमेंट पळयतात त्यो जर अमेंडमेंट पळयल्यो जाल्यार इट इज डीम्ड टू हॅव बीन रिजेक्टेड आसा. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव लोकांक एकच गजाल सांगपाक सोदता ह्या बाबतींत की हे जे क्लॉज आसा ह्या क्लॉजाच्या बाबतींत जेन्ना मनोहर पर्रीकार सरकार सत्तेर आयलें तेन्ना तांणी अमेंडमेंट्स प्रपोज केल्ल्यो आनी इनिशियली ज्यो अमेंडमेंट्स प्रपोज केल्ल्यो त्या अमेंडमेंट्सां भितर हेंच आशिल्लें की डीम्ड टू हॅव बीन रिजेक्टेड, जाका लागून भरपूर बोवाळ जाल्लो. सिवील सोसायटीच्या मदीं, इंटेलॅक्च्युअल्सांच्या मदीं बोवाळ जाल्लो की तुमी करतात कितें, की तुमी लोकायुक्ताचें इन्स्टिट्यूशन अपॉयंट केलां आनीक जर 3 म्हयने जर सरकार ताजेर कांयच एक्शन घेना जाल्यार तो रिपोर्ट सरळ वता आनी डस्टबिना पडटा. ताजे उपरांत सरकाराचेर भरपूर दबाव आयलो आनी तो दबाव येतकीर म्हाका अजून याद आसा की सिवील सोसायटी आनी तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकार हे त्या वेळार तांणी प्रुडंटाच्या स्टुडियोक आयिल्ले आनी तांचे मदीं आमी भासाभास घडोवन हाडिल्ली, जंय सिवील सोसायटीन तांकां परत परत सांगलें की डोंट डू दीस म्हणून, बिकॉज दीस इज नॉट द रायट थिंग. आनी मनोहर पर्रीकारान तेन्ना ती गजाल एक्सेप्ट केली की तुमकां जर दिसता की अशें आसपाक जाय जाल्यार आपल्याक कांय हरकत ना, आपूण नेक्स्ट सेशना भितर ते चेंज करता. आनी ताजे उपरांत तांणी ही अमेंडमेंट चेंज केल्ली. जी अमेंडमेंट आज डीम्ड एक्सेप्टेडाचे डीम्ड रिजेक्टेड जाता ती अमेंडमेंट मनोहर पर्रीकारान लोकांचे म्हणणें आयकून अमेंड करून चेंज केल्ली, जी आज सरकारान हांगा परत घेवन आयल्या. कार्लोस बाब, हाव सिरियस आर द इम्प्लिकेशन्स ऑफ दिस? According to me, this is quite a very effective thing to virtually kill whatever recommendation, the entire exercise which is done by the Lok Ayukta. It will all be a waste of time. And I asked one question to myself, in what cases will they accept and what cases will they reject? So those who are with you, or you will threaten them and you will put them with you, and those who are not with you, you can accept the recommendation and fix him. बरोबर. एक गजाल आसा की तुमकां आतां मेरेन जो कंडक्ट आसा सरकाराचो, इवन आउटगोईंग लोकायुक्त जे आशिल्ले तांणी सुद्दां म्हणिल्लें की हे इन्स्टिट्यूशनाक कांय अर्थच उरिल्लो ना म्हण. आफ्टर दीज अमेंडमेंट्स, what do you feel and do you find a malified motive behind this? I would not use the word malafide motive, but I feel that the word nepotism which is being removed is being practiced by this amendment. They want to cover their own backside. They want to cover their sins. They want to run away from the prosecution which will be launched against them for all the criminal acts. So this is a resistance which has come by legislation. मागीर सांगपा लोकांक सांगपाचो एक केस ना आमचेर, कोणाक कांय गायल ना, पण लोकांक खबर ना ती केस घालूंक जायना म्हणून. कित्याक आनी गायले जाल्यार कसलो अर्थ ना थिंगा, लास्ट एनफोर्समेंट कांयच आसना. आनी एक गजाल जी आसा ती म्हळ्यार हांव जस्ट सांगता लोकां खातीर की सेक्शन 16A एक्झिस्टींग प्रोविजन आशिल्लें की इफ द डिक्लेरेशन अंडर सबसेक्शन 1 इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चीफ मिनिस्टर और अ मिनिस्टर accepted or deemed to have been accepted by the competent authority, he may resign from his office. हे very clear cut section आशिल्लें, existing section. Proposed amendments जो आसा आनी ज्यो आमकां वाचपाक मेळटा हांगा थंय सरळ बरयलां की सेक्शन 3 and section 4 shall be omitted म्हणून सरळ काडून उडोवपाचें. सो कार्लोस बाब, हाजी इम्प्लिकेशन कितें? म्हणलो तो बसतलो आनी कसला बसतलो तो कॅर करचना, कंटिन्यू करतलो आनी फकत चीफ मिनिस्टर न्ही, मिनिस्टर पासून आसतलो थिंगा, कितलो खराब जायत तो उरतलो थिंगा. आनी डेंजर कितें, नॉर्मली आमी कितें करतात, चोय तूं
खंयच्यो सरकारी नोकरी आहा जाल्यार ते इन्क्वायरी चालू आहा तेंका अंडर सस्पेन्शन घातात तेका. हिंगा तूं तेका परत दवरता, तेका पावर अजून आसा, फायल मॅन्युप्युलेट करूं जाता, फायल नाच करूं जाता, ऑफिसरां पासून मॅन्युप्युलेट करूं जातात. मागीर परत आनी कन्फ्युजन करतले फायली भितर आनी मागीर ते भायर सरतले. मागीर लास्ट आनी 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी लोकूय सोंतलो कितें जालें म्हण. करेक्ट. एक गजाल तुमकां दिसता की जे कितें लोकायुक्ता कडेन सद्या पयलींच आमच्या लोकायुक्ता कडेन पावर्स भरपूर कमी आशिल्ले, पण जे कितें आशिल्ले ते सुद्दां ह्या अमेंडमेंटाच्या थ्रू सरकार काडून घेवपाक सोदता म्हण. पळय, लोकांचो पासून फेथ आसा तो इन द इन्स्टिट्यूशन तोय वयतलो. कित्याक लोक कितें चिंता, आमी सगळे पीसी एक्ट एफआयआर घालूंक जायना. मागीर एफआयआर घायले ते सुप्रीम कोर्ट जजमेंट येता आनी थिंगा ब्लॉक जाता. एटलिस्ट एक विंडो आशिल्लो हिंगा लोकायुक्ता फुडें वचपाक. फकत करप्शनाचे न्ही, माल एडमिनिस्ट्रेशनाचे सगळे गजाली काडूं जाताले थिंगा, सगळे कंप्लेंट येताले थिंगा. आनी एक पाटी नोटीस येताले, सरकाराचे सगळे नोकरीन आशिल्ले ते रोखडे धांवताले आनी कंप्लाय करताले, कितें करपा आशिल्ले ते करताले. आतां तेंका पावर येतलो, जाय ते कर, कोर्टान वचत, आमचो इतले मागीर लास्ट 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी चोयतले मागीर कितें जातलें लास्ट. त्यासाठी ते रिटायर जातले आनी ते कंप्लेन करता ते जाणटे जातले. ना, एब्सोल्युटली. हांव एकच लोकांक आमी सांगपाक सोदतात की डीम्ड एक्सेप्टन्स आनी डीम्ड रिजेक्शन जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना हे क्लॉज कितें आशिल्लें. हे क्लॉज सादें आशिल्लें, इफ द डिक्लेरेशन अंडर सबसेक्शन 1 इज नॉट रिजेक्टेड within such period of 3 months, is not rejected within such period of 3 months, it shall be deemed to have been accepted by the competent authority. आता हाजो अर्थ सामको सामान्य भाशेक जर सांगपाक जाय, आनी जशें कार्लोस बाब म्हणटा, जर फाल्यां खंयच्याय अधिकाऱ्याक किंवा खंयच्याय मंत्र्याक लोकायुक्तान जर दोशी थारायलो आनी दोशी थारायतगीर त्या 3 म्हयन्या भितर सरकाराक ते कित्याक केल्लें जाल्यार सरकाराक स्वता तोंड फोडून सांगचें पडटलें की आमी हो रिपोर्ट रिजेक्ट करतात म्हणून. आनी हो रिपोर्ट रिजेक्ट केला हें सरकारान उघडपणान सांगचें पडटलें, जाका लागून लोकांकय कळटलें की एका मंत्र्याच्या अगेन्स्ट अमकी अमकी केस आशिल्ली जी लोकायुक्तान इन्व्हेस्टिगेट केली, तातूंत भितर ताका गिल्टी धरलो, पूण सरकार तो रिपोर्ट रिजेक्ट करता. हें सरकाराक उघडपणान सांगपाक पडचें म्हणून ही अमेंडमेंट आशिल्ली. आज ह्या अमेंडमेंटा भितर अशें आहा जी चेंज केल्या की रिपोर्ट येतलो सरकाराक, सरकार ओग्गी रावतले आनी 3 म्हयने लॅप्स जाले की रिपोर्ट ऑटोमॅटिकली रिजेक्ट जालो जातलो, कांयच आवाज जावचो ना, कांयच कळचें ना. आय थिंक दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. हाजे पयलीं जेन्ना ह्यो अमेंडमेंट्स हाडपाचो प्रयत्न जाल्लो तेन्ना लोकांनी सिवील सोसायटीन बोवाळ केल्लो. म्हाका दिसता आज जेन्ना ह्यो परत अमेंडमेंट्स येतात तेन्ना विरोधी पक्ष धरून सगळ्यांनी हाजेर गंभीरपणान विचार करपाची गरज आसा. कार्लोस बाब, बिफोर आय लेट यू गो, एक गजाल तुमकां हातूंतली सगळ्यांत जी वरींग अशी अमेंडमेंट कितें दिसता, विच इज द मोस्ट वरींग अमेंडमेंट इन दीस, ऑर 1 or 2 मोस्ट वरींग अमेंडमेंट्स? Before I speak on that, I'll just make one comment. Whenever any amendment is brought or even a legislation is brought, कायदो केन्ना हाडटात तेन्ना चोय मुणकार कायदो नाल्यार एग्रीकल्चरल टेंडन्सी कायदो, लोकांची डिमांड आसा आनी लोकांचे सगळे ग्राउंड रियलिटी पळोवन मागीर कायदो हाडटात. म्हजे प्रश्न कितें, आतां कितले तुमचे केस वाडले वा तुमचे इतले कंप्लेंट येयले, तुमी कित्याक इतले भिलो आहात आनी हे अमेंडमेंट कित्याक घातात? कित्याक अमेंडमेंट हाडटात ते लोकायुक्ता स्ट्रेंथन करपा न्ही, हे लोकायुक्ता विकन करपाचे, सामके काबार करपाचे. सो तुगे फाउंडेशन फॉर जस्टिफिकेशन आसपा जाय थिंगा. तुगे जस्टिफिकेशन कितें? करप्शन वाडलो देखून आमी काडटा ते, आमी आमचे मंत्री आहात ते आनी आमचे चीफ मिनिस्टर आहात तो सगळे सांपडले थिंगा देखून आमी आतां तेका टुटलस टायगर करून सोदतात थिंगा. This is the first thing. Yeah. Now on the question of which are the two most worrying amendments that you find in this cabinet note? The 2 most important are amendment of Upalokayukta, which allows the introduction of a respected man that has no definition, respectable person. So this means infiltration of your man inside the Lokayukta. Second,
the definitions which have been changed, not to allow misconduct and redefining corruption. I think that is a game changer which will not allow this commission, Lokayukta, to function at all. थँक्स अ लॉट कार्लोस बाब. आय थिंक आमकां हें एक्सरसायज करून लोकां मुखार ही माहिती हाडपा फाटलो उद्देश एकूच आशिल्लो की ह्यो अमेंडमेंट्स हांकां एक पार्श्वभूमी आसा, एक हिस्ट्री आसा, जंय ह्याच भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारांतले आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी जनमताचो आदर करून हातूंतल्यो कांय अमेंडमेंट्स फाटीं घेतिल्ल्यो आनी सांगिल्लें की बाबा बरोबर हें सारकें. आणि तेय बी कशें ते जाहीरपणान आमच्या स्टुडियोक आयिल्ले, तांणी सिव्हिल सोसायटीच्या प्रश्नाक फेस केल्ले आनी फेस करून तांणी सांगिल्लें की आपूण फुडल्या सेशना भितर ह्यो अमेंडमेंट्स मांडटा. ताजे उपरांत त्यो तांणी मांडिल्ल्यो आनी थंय जरी लोकांक जाय तितलें जालें ना तरी टू अ सर्टन एक्सटेंट ही लोकायुक्ताच्या इन्स्टिट्युशनाक इम्पॉर्टन्स दिवपाचें काम जाल्लें, जें आज ह्यो अमेंडमेंट्स काडून घेतात काय कितें असो प्रश्न पडटा. हांव स्ट्रेट अवे वता आमच्या चीफ रिपोर्टर लौकीक शेलकारा म्हऱ्याक. लौकीक, तूंय काल आशिल्लो ह्या कॅबिनेट ब्रिफिंगाक. आज ह्यो इन्फॉर्मेशन भायर सरतकीर बोवाळ जाला. कितें येता इनिशियल रिएक्शन? रिएक्शन म्हणजे अजून खंयचे पॉलिटिकल पार्टीन ब्रीफ करूना. तेजो तो असो शकता कोणाकूच न्ही, आपूण जेन्ना सत्तेर आसता तेन्ना प्रॉब्लेम नाका आसता असले गजाली. तर आमकां रिएक्शन अजून तशी मेळना. जेन्ना तुमी 2012तले म्हटले, 2012चे मॅनिफेस्टोन आसले बीजेपीच्या की 100 दिसां भितर लोकायुक्ता म्हणून. मागीर मातसो डिले जालो थोड्या टायमा खातीर. मागीर तो डीम रिजेक्टेड आसलो, डीम एक्सेप्टेड केलो. आमचे स्टुडियोन येयले तेन्ना ते सगळे जाले. तितून आनी एक गजाल आसली ती बऱ्याल ती गजाल तेंच्यांनी हँडल करना म्हणून की जर खंयची कंप्लेन जर तितून काय प्रूव जालें ना आनी ती कोणाकूय त्रास करपा खातीर जाल्यार अशें मातशें प्रूव जालें 1 लाखाची फायन आसली तेन्ना ती काडपाक लायिल्ली फायन. हांगासर ती टच करूं ना जाल्यार तो एक प्रॉब्लेम, आनी एक प्रॉब्लेम जावपाचो कोण कंप्लेनंट आहा तेका. सो हांगासर डीम एक्सेप्टन्स तेंच्यांनी काडून उडयला. आनी पयले 16A3 आनी 16A4 तेंच्यांनी फूल ऑमिट केल्या सेक्शनां. सो डीम एक्सेप्ट आमी रिजेक्टेड म्हणटाले, हांगासर एक्सेप्टन्स काडून उरला. म्हणजे ते रिपोर्ट जे ऑथॉरिटी कडेन वयतलो लोकायुक्ता कडल्यान थंय तो पेंडींग उरतलो. तो एके वटेन एक टांगटी तलवार कशी त्या मनशाचेर की ती सदांच उरतली. मागीर रिजेक्टूय जावचो ना तो, म्हणजे अशें दिसता. म्हणजे हितूंतल्यान डीम रिजेक्टेड तेंच्यांनी हाडूना, एक्सेप्टन्स आहा तो तेंच्यांनी डिलीट केला. सो ती एक टांगटी तलवार कशी तेवूय मनशाची उरता, तो खंयच्यान बेगीन सुटपाक पावचो ना. समज तेका फुडें कितें अपील करून करपाक जाय जाल्यार. दुसरें तेन्ना डिस्कशन जालें त्या टायमार, आनी जेन्ना लोकायुक्ताची अपॉइंटमेंट आहा ती तेंच्यांनी म्हटलें तो मनीस हितून मोठ्या हुद्द्याचो आसचो म्हणून तेंच्यांनी ते अमेंडमेंट केले. आनी म्हटलें सुप्रीम कोर्टाचो जज नाल्यार चीफ जस्टीस ऑफ एनी हायकोर्ट अशें केल्लें. ते तेंच्यांनी आतां कमी जज मेळना, कोण एक्सेप्ट करपाक रेडी ना, तितले कॅन्डिडेट मेळना, अशें सगळें घालून तेंच्यांनी म्हटलें की आतां ते हायकोर्टाचो जज आसपाक शकता. हितून हायकोर्टाचो जज एलिजिबल आसपाक शकता लोकायुक्त पोस्टाक. तेजे उपरांत उप लोकायुक्त पोस्टाक तेंच्यांनी आनी मातशें सकयलेलें. आनी थंय एक 20 वर्सां सर्वीस केल्लो बरो गव्हर्मेंट इवन प्रायवेट प्रॅक्टिशनर खंयच्या फिल्डांतलो जावपाक शकता. म्हणजे ते मातशें ओपन दवरला सगळ्या खातीर. ते दोतोर म्हणजे कालोस बाब म्हणटाले तशें की आपलो मनीस जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाक थंय हें करपाक जाता. आनी एक गजाल आसली तितून, आनी एक तेंच्यांनी हें जेन्ना कोणाचें इंटेंशन हें करतले तेन्ना तेंच्यांनी रिलेशन्स दिला. पयलीं कशें आसलें, तो जर तुजो मिसयूज ऑफ पोजिशन टू ऑब्टेन गेन ऑर फेवर टू हिमसेल्फ or to any other person or to cause loss or undue harm or hardship to any other person, हे जे हे असले सेक्शन 2 क्लॉज बी चे ते तेंच्यांनी नवे हाडटा आसतना हे सगळे दवरला टू मिसयूज आपल्या खातीर वाय टू एनी अदर पर्सन. तातूंत तेंच्यांनी रिलेशन्स मेन्शन केल्या or to his family members, namely spouse, children, parents, siblings, mother-in-law, father-in-law, brother-in-law, sister-in-law and their respective relations. हे म्हणटा आसतना तेंच्यांनी एक ही लायन डिलीट केली जी म्हणटा हेजे इंटेंशन टू कॉज लॉस ऑर अनड्यू हार्म ऑर हार्डशिप टू एनी अदर पर्सन, हो तेंच्यांनी काडून उडयला. हे जर इंटेंशन खंयच्या मनशाचें ते थंय लोकायुक्ता मुखार आतां
हँडल जावचें ना. ना म्हाका दिसता 3 म्हत्वाची गजाली लौकिकान चवथो एक बरो मुद्दो सांगलो. 3 म्हत्वाची गजाली ह्या एमेंडमेंटा भितर आसात. पयली म्हळ्यार उपलोकायुक्ताच्या अपॉइंटमेंटा खातीर चेंज केल्ली क्रायटेरिया, जंय सरकार होच सरकार न्ही, फाल्यां दुसरो सरकार खंयचोय आयल्यार आपलो मनीस त्या इन्स्टिट्युशना भितर घुसोवपाक शकता, इतल्यो त्यो जनरल क्रायटेरियाज दवरल्या. दुसरें, एज फार एज चेंज इन डेफिनिशन ऑफ करप्शन आनी माल एडमिनिस्ट्रेशन, तातूंतल्यान माल एडमिनिस्ट्रेशनाचें इतलें डायल्यूट करून उडयलां की फक्त कोण तरी करप्शन केलें जाल्यार हाजे फाटल्यान उद्देश आशिल्ले. म्हणजे म्हणणें इतलें, हे शब्द पयलीं घालपा फाटल्यान देर वॉज सर्टन व्हेरी नोबल मोटिव्स की जाता तितलें माल एडमिनिस्ट्रेशन आनी करप्शन हाजेर आळाबंद येवचो म्हणून. तें आज डायल्यूट केलां. तिसरी गजाल, डीम्ड एक्सेप्टन्स जे आशिल्ले 3 म्हयन्या उपरांत ते डीम्ड रिजेक्शन केलां. आनी चवथो मुद्दो जो लौकिकान बरोच काडलो की फाल्यां खंयचोय अधिकारी किंवा मंत्री जर कोणाक हार्म करपा खातीर, त्रास दिवपा खातीर, सूड घेवपा खातीर जर कितें करता जाल्यारय ते लोकायुक्ताक पळोवपाचो अधिकार आशिल्लो. तेंय क्लॉज हांगा बरे भशेन काडून उडयलां. सो चल्लां कितें हो प्रश्न. लौकीक, गो हेड. प्रमोद, दुसरे विषय घेतात लोक एकदा डिस्कस जाले. दुसरे काल कॅबिनेट जाली, तितून आनी एक मुद्दो येयल्लो तो म्हणजे गव्हर्नमेंट ज्यो आपल्योच गजाली बरे एडमिनिस्ट्रेशन चलपाक वा न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चलपाक जे इम्प्लिमेंट करताले तेंच्यांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बील हाडलेलें, कमिशन सेटअप केला. तेजे IAS ऑफिसर आहा, एक तितून रिटायर्ड IAS ऑफिसर आहा, आनी तेंच्यांनी C&D टायपचे बी स्टाफ भरपाक जाय आसले तितूंतल्यान. पण आता तांकां 10,000 नोकऱ्यो तेंच्यांनी अनाउन्स केल्या भरतले म्हणून, आनी त्यो सगळ्यो डिपार्टमेंटांतल्यान जावच्यो म्हणून. थंय अमेंडमेंट करून जेन्ना फुडल्या 2 वर्सां खातीर त्यो पर्सनल डिपार्टमेंटाची NOC घेवन ओल्ड पद्दतीन भरपाचें तेंच्यांनी अमेंडमेंट हाडला. ते अमेंडमेंट तांकां स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान करचें पडटलें, कित्याक सगळे पावर स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेन गेल्ले. सो थंय ते आयज अमेंडमेंट हाडटा आनी ते 2 वर्सां खातीर ते एक्टीव उरतले, की 2 वर्सां खातीर डिपार्टमेंटा डायरेक्ट पर्सनल डिपार्टमेंटाची NOC घेवन पोस्ट भरपाक शकतले. एक तेंच्यांनी एक बरो एक बील हाडलेलें, ते तेंच्यांनी परत एकदां फाटीं आयला, परत एकदां हें केलां. आतां युजान आसचें ना 2 म्हयने, ते डायरेक्ट रिक्रुटमेंट करतले. दुसरे पळोवन काल दुसरे फावटी न्यू ट्रॅफिक फायन्स टेबल जाल्ल्यो. टेबल आयटम आसलो लास्ट टायमूय, तो फाटल्या कॅबिनेटाक टेबल आयटम आसलो. तेजे उपरांत मंगळारा सांजची व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाली ऑल स्टेट ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मागीर नितीन गडकरी वांगडा. थंय तेंच्यांनी सांगलें आमी फायनाचेर फाटीं वयचे ना वा कसलेच सूट दिवचे ना म्हणून राज्यांक. ते आयकून इमिजिएटली दुसरे दिसा कॅबिनेट आसली काल बुधवारा, तेन्ना मागीर परत हो आयटम टेबल आयटम म्हणून घातलो एजेंडा. परत काल तो डिस्कशनाकूच घेवन आनी कुशीन दवरलो. आयज आमकां परत मागीर पणजेचे ट्रॅफिक सिग्नल लॉन्च करता आसतना पणजे सिटींतल्यो मेळ्ळो, तेन्ना म्हटलें काल तो दवरलो, पण आमी फायन्स इम्प्लिमेंट करतले आनी एकदम मिनिमम फायन जितले शक्य आहा, जितले मिनिमम करून शक्य आहा त्यो करतले म्हणून तेंच्यांनी स्टेटमेंट केला. दुसरे प्रमोद, एक नवी पॉलिटिकल फोर्स येता, म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स द्या जेन्झिओ म्हणून काम चल्लेलें तेंचें. सो तेंच्यांनी आयज पणजे हितून ऑफिस ओपन केलां आमचें, आनी तें सांगलां मंथ एंड पर्यंत ते पॉलिटिकल पार्टी अनाउन्स करतले. त्या खातीर तेंच्यांचे इलेक्शन कमिशना कडेन एप्लाय करपाक जाय, ते सगळे सोपस्कार ते करतले. पॉलिटिकल पार्टींचो मेन पोगो मुद्दो घेवन ती पार्टी फुडें वयतली, आनी ते इलेक्शनाक वयता आसतना वेरियस इश्यूज गोंयचे आनी तेंचे विजन, हे 2 गजाली घेवन ते फुडें वयतले. आनी तेंचो बेज आसतली ती पोगो बिलाची तेंची बेज आसतली, आनी तेंच्यांनी आयज अनाउन्स केला. प्रमोद, आनी एक मेजर न्यूज, सुप्रीम कोर्टान जी सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी केल्ली गोंयचे 3 प्रोजेक्ट मोले सायडीचे, हायवे एक्सपेन्शन, तानमार प्रोजेक्ट आनी रेल्वे डबल ट्रॅकिंग, हे इन्स्पेक्ट करपाक जी कमिटी केल्ली तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलां. आयज तेंच्यांनी मोलेचो हायवे पयलो, थंय फूल इन्स्पेक्शन करून गोंया सायडींतल्यान तेवटेन इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी कांय सजेशनां केली. तितूंतल्यान अलायनमेंटान थोडे चेंजीस तेंच्यांनी सजेस्ट केल्या. तितूंतल्यान हिल कटींग सेव करपाक जाता, खुबशे झाडां खुबशी सेव करपाक जाता. आनी आयज ते कर्नाटका दांडेली वटेन आहा, फाल्यां ते डबल ट्रॅकिंगाचे फूल सायट पयतले. तेजे उपरांत 23 तारखेर शेनवारा ते तानमार प्रोजेक्टाची एरिया जी आज वायल्ड लायफ एरियेंतल्यान बी वता, ह्यो सगळ्यो गजाली पयतले. म्हणजे 2-3 दीस तेंचे फूल इन्स्पेक्शन जातले, आनी मागीर ते सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट दितले आपलो. थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव विवेका म्हऱ्या वता. विवेक, व्हेरी क्विकली कितें आहा फोंडेची अपडेट? प्रमोद, आयज ते एक युनायटेड बार्जमॅन असोसिएशनाचे
अध्यक्ष म्हणल्यार पुती गांवकार आतां हालींच ते अध्यक्ष म्हणून निवडून येयला तेजेर ताणी एक कॅप्टन ऑफ पोर्टाक एक मेमोरेंडम दिला म्हणल्यार ते गेल्ले एक्चुअली ज्यो बार्जी चलता तांकां कितली वर्सां जाली तांकां फिटनेस आसा काय कितें जावं ते ड्रायव्हर कॅप्टनूच चलयता काय कितें ह्यो सगळ्यो गजाली आयकपा लागून ते गेल्ले विचारपाक सो तांकां ते उडवाउडवीची उतरां दिली आनी तांकां सांगलें तुमची भायले भायर कितें आहा तें पळया म्हणून सो हे खंय तरी इगो हट जाला हेंचो आनी हेंच्यांनी आतां कितें म्हणलां की 31 तारीख पर्यंत तेजेर कितें तरी एक्शन जावची म्हणून जो कॅप्टन ऑफ पोर्टाचो हो आसा ब्रागांजा ताजेर एक्शन जावची म्हणून नाल्यार 1 तारखेक सगळे ऑफिसा भायर बसतले म्हणून जवळ जवळ 46 बार्जी चलता आनी त्यो चलता त्यो कशे पद्दतीन चलता कित्याक पयरूच एक इन्सिडेंट जालो सावयवेऱ्यात एक बार्ज मदल्यान क्रॅक जावन बुडली सो ह्यो गजाली मातशे जाग्यार हाडपाक लागून ते गेल्ले सगळे सो हे तेंच्यांनी आयज मेमोरेंडम ऑलरेडी तेंच्यांनी दिल्ले आसा प्रमोद या थँक्स अ लॉट विवेक. विक्रम व्हेरी क्विकली किती अपडेट वास्कोची? सर आयज वास्कोन एक मोठे रस्त्याचे काम म्हणजे सड्या भागान जे एमपीटी हॉस्पिटलान कोविड सेंटरान जे हॉस्पिटलान रस्तो वतालो ते जायते पॉटहोल्स पडिल्ले सो ताजे आयज खंय तरी एक काम चालू जालें आनी तेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आशिल्ले सो तांकां जेन्ना विचारलें तांच्यांनी सांगलां की हे जे इलेक्शन आसा म्हणजे आमी तांकां प्रश्न केल्लो की आतां हे जे इलेक्शन जावपाचें वेदर इट इज गोइंग टू बी हेल्ड एट पार्टी लेवल आनी तांच्यांनी सांगलां की पार्टी लेवल चडशे म्हणजे जे डिसिजन जातात ते पार्टी डिसायड करतली आणि खंय तरी लोकांचो एक बोवाळ असो जाता की वन नेशन वन इलेक्शन करपाची तयारी चालू आसा आणि तांच्यांनी सांगलां की हाजेर हो विचार जरी बरो आसा पूण हाजेर लोकांचे जायते ऑब्जेक्शन आसा आणि ताका लागून खंय तरी तो जावंक शकचो ना अशें तांचें म्हणणें आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर जर आयज जेन्ना चीफ ऑफिसर वास्को म्युनिसिपालिटीन आयिल्ले आमी तांकां एक प्रश्न केल्लो तांचें म्हणणें आसा की हे जे आतां सद्याक ओटीएस स्कीम आयल्या इलेक्ट्रिसिटीची जावं निलेश काब्रालान जी ओटीएस स्कीम काडल्या तातूंत खंय आतां म्युनिसिपालिटीचे एक 10-20 वर्सां जाली जायते जो बील अमाउंट आसा तो पेंडींग आसा तांच्यांनी पयशेच भरूंक ना आणि खंय तरी सर थोडे कितलीशी वर्सां थोडे खांबे काडून जाले आणि कितें बट द बील कंटिन्यूड म्हणजे इन द सेम वे जो पब्लीक पयलीं आमी टॅप यूज करताले म्हणजे पब्लीक नळ बी आसताले ते कितलेशेच इट गॉट डिसकंटिन्यूड पण जी बिलां आसा ती म्युनिसिपालिटीक कंटिन्युअस येत रावली सो तांच्यांनी आतां खंय तरी सांगलें की मोर्मुगांव म्युनिसिपालिटी विल टेक अ स्टेप आणि जे ओटीएस स्कीम गव्हर्नमेंटान काडल्या ताचो एक फायदो घेवन ते कितें आसा ते रेग्युलायज करपाक सोदतले. थँक्स अ लॉट विक्रम. तुजो वेळ सारको सोंपला. प्रमोद. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.